नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान हांव रश्मी नर्से जोसेलकर तुमकां येवकार दिता. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज कितें घडलें? सरकारान आयज खंयचो नवो निर्णय घेतला? विरोधकान खंयच्या विशयाचेर सरकाराक धारेर धरलो? गोंयकारांचें कितें म्हणणें आनी कितें मागणी? वेगवेगळे विशय आसाच. काल कितें जालें, आयज कितें घडटा, फाल्यां कितें घडटलें, हेचो धांवतो नियाळ आमी तुमकां आमच्या बातमींतल्यान दितात. सो सुरवेक या आमी सुशांता कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची घडणूक. म्हत्वाची अपडेट अशी की गोल्ड स्मगलिंग जाता तुमकां खबरच आसतलें. आतां नवो जो मोपा विमानतळ बांदला थंय कितल्योश्योच घडणुको उक्ताडार आयल्यात. दाबोळी विमानतळ हे सच्चेच जाल्लेले आसा. म्हत्वाची बातमी अशी की जे कॉस्मॅटीक प्रोडक्ट असतात तातूंतल्यान गोल्डाची स्मगलिंग जाता. तें आयकून तुमकां अजब दिसतलें, पूण ही खरी गजाल. वास्कोच्या तरणाट्यांनीच हो प्रकार सामको उक्ताडार हाडला. हे विशीं काल तुमी आमची फेसबूक आनी युट्यूबाचेर आमचो जो स्पेशल प्रोग्राम आसलो तो पळयलोच आसतलो, पूण ही सविस्तर बातमी पळोवपाक 7चे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. ही एक म्हत्वाची बातमी आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की BSc म्हणजे बिझनेस एडवायझरी कमिटीची आयज बसका जाली. फुडल्या म्हयन्याच्या सुरवातीकच जे शियाळी अधिवेशन विधानसभेचें ते जावपाचें आसा आनी PM मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येता. ताका लागून प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्या खातीर जो अर्थसंकल्प आसा 6 तारखेर मांडपाचो तो मातसो फुडें धुकल्ला आनी टायम टेबलात मातसो बदल केला. 6 वेर जावपाचो जो अर्थसंकल्प आसा तो आतां 8 तारखेर सादर जातलो. ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो अपडेट पळोवपाक विसरूं नाकात 7चे बुलेटीन. येस सुशांतान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो दिल्या. गोंयच्या नदरेंतल्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सदींच म्हत्वाचें आसता. आमी या आतां फुडें समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयची. आतांच एक ब्रेकिंग मुखार आयल्या ती म्हणजे वास्को रेल्वे अपघातांत एका युवकाक मरण आयिल्लें आसा आनी रामनाथ राजवल अशें त्या तरणाट्याचें नांव आसा. तो 24 वर्सां पिरायेचो आशिल्लो तेन्ना रेल्वेन ताका नेटान धपको दिल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें आसा. आनी दुसरी बातमी म्हणजे अंजुनाचो थळावो रवी हरमळकार हाणें काल ओ कुकेरो कडेन थंय राविल्ले कडेन पुलीस आशिल्ली एकटी फिमेल पुलीस ऑफिसर, तिका ताणें शाणपणां सांगली. तो गाडयेंतल्यान देंवलो, ती आपल्या ड्युटेर आशिल्ली पूण तो गाडयेंतल्यान देंवून ताणें ताका शाणपणां सांगली. हो प्रकार ताका इतलो म्हारग पडलो की ताणें पुलिशेन जे आसा तिणें वचून पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केली. आनी इतलेंच न्हय, हें प्रकरण कोर्टांत लेगीत पावलें. तर कोर्टाच्या अहवाला प्रमाण ताका आतां 10,000 दंड दिल्लो आसा. तशेंच 30 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्ली आसा. ह्यो ज्यो दोनूय बातम्यो आसा तुमी पळयात आमच्या 7 PM बुलेटिनाक. येस, सो ही म्हत्वाची बातमी आसा. पुलिसाकूच शाणपणां सांगपाचो प्रकार हांगा आमी उक्ताडार हाडला तुमच्या फुड्यान बातमींतल्यान. आमी या आतां उशा कडेन. उशा, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज BScची बसका जाली आनी विरोधकांनी ज्यो आसा त्यो आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. आनी विरोधकांचें म्हणणें आसा की फाटलें जे अधिवेशन जाल्लें तेन्ना जे प्रश्न मांडलेले तेन्ना मंत्र्यांनी सारकी उतरां दिवनासलेलीं, पूण ती आतां सारकी दिवचे आनी ज्यो कितें मागणी केल्ली आसा त्यो स्पश्ट सांगच्यो. आनी दुसरें म्हळ्यार जे सब क्वेश्चन आसा ते वाडोवचे आनी जो 5 वर्सांचो म्हायती डेटा आसा तो वाडोवन 15 वर्सांचो करचो, अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली आसा. आनी जे 6 तारखेर जावपाचें आसलेलें अधिवेशन तें आतां शेनवारा 10 तारखेर जातलें. आनी त्या वेळार जे 0 आवर्स आनी क्वेश्चन आवर्स
घेतले वतले आनी पळोवपाक गेल्यार विजय म्हणटा की पयलीं जे काँग्रेसीन आसलेले मंत्री ते आतां भाजपान येवन तेच मंत्री जाले. भाजप काँग्रेसीक कित्याक माथ्यार मारून भोंवता असो तेणी प्रश्न उपरासलेलो आसा. आनी ही जी बातमी आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान पळोवची. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज मडगांव जी पोरणी ऑस्पिसियो इमारत आसा तेजो एक कुडको कोसळ्ळो आनी खुबदां काँग्रेसीन मागणी केल्ली की ती इमारत आसा तेजी दुरुस्ती करची. पूण अचकीत आयज तो कोसळलो आनी देवादयेन कोणाकूच कांय जाल्लें ना. आनी जे थंयचे सामान आनी स्टाफ आसा तांकां आतां तात्पुरतो खातीर स्थलांतर केल्लो आसा. ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिना मुजरत पळोवच्यो. थँक्यू उषान सांगलेली दोनूय बातम्यो महत्वाच्यो आसा. पहिली म्हणजे अधिवेशनाची. पळयात, अधिवेशन जे आसता ते फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचेच न्हू जाल्यार लोकांच्या मागण्यांचे. लोकांक कितें जाय, लोकांची खंयची कामां आवडल्या तेचेर. सो हेचेर सविस्तर चर्चा जावपाकूच जाय. पण गोंयकारांनो, तुम्ही अधिवेशन मुजरत पळया, कारण तुमच्या राज्यात कितें घडटा तेची जाणीव तुमकां आसपाक जाय. आमी या आतां संजना कडेन. संजना, तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयज बरी बातमी आसा. ट्रॅफिक पुलीस विभागाचे उप अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर हांकां अंदूचे विशिश्ट राष्ट्रपती पदक जाहीर जाला. फाल्यां दिल्ली जावपी प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी तांचो भोवमान जातलो. तशेंच MT विभागाचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा रक्षक विभागाचे पुलीस उप अधीक्षक तुषार वेर्णेकार हांकां उत्कृश्ट सेवा पदक जाहीर जाला. तशेंच देशभरांतले वट्ट 1132 पुलीस, अग्निशमन दळ, होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्स विभागांतल्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार जाहीर जाल्यात. राष्ट्रपती पदक 102 जाणांक जाल्यार 753 जाणांक उत्कृश्ट सेवा पदक जाहीर जाला. सो ही खरीच बरी बातमी आसा. आमचे जे अधिकारी आसात, जावं ते पुलीस जावं ते आनीक हेर क्षेत्रांतले, हेंच्या कामाची तुस्त जाता, कामाची पावती मेळटा ह्या मेडलांसून. सो ही खरीच बरी बातमी. तुमी पळयात. आतां आमी ह्या गौरेशा कडेन. गौरेश, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? कम्युनिदादीचे जे विशय आसा ते सतत गोंयांत येत आसा फुडें. म्हणजे जशे गोमंतकीयांक हितून प्राधान्य मेळचें, त्याच बरोबर परप्रांतीय लेगीत हाचो लाव घेवपाक सोदता किंवा तांकां चड फायदो जाता अशे साबार विशय आहा. पूण गोमंतकाची जी कार्यावळ आहा, सडेतोड नायक, ह्या कार्यावळींत विजिलिया डिसा हाणें अशें वक्तव्य केलें किंवा अशें ताणें सांगलें की ह्या कम्युनिदादींत 3 म्हत्वाचे प्रकार आसा. एक गांवकरी, दुसरे शेअर होल्डर आनी तिसरे गांवकरी आनी शेअर होल्डर. सो हे शेअर होल्डर जे प्रकार आसा तितूंतल्यान ह्या कम्युनिदादींत बायलां मनशांक भागीदारी करपाक मेळटा किंवा तातूंतल्यान ती येता. पूण जी गांवकरी जी पद्दत आसा तातूंतल्यान फक्त जी वारसा पद्दत जी चलत येयल्लेली आसा गोंयांत, म्हणजे चल्या भुरग्याकूच जी नांवार जावची जमीन तशी केली वता आनी बायलांक हेचो फायदो मेळना. ताका लागून समान अधिकार दोनूय हितून मेळचो बायलांक आनी दादल्यांकूय म्हणून तिणें अशें गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत वक्तव्य केलें. दुसरें म्हणजे आतां काळानुरूपान गोंयाची जी संख्या आसा ती वाडत गेलेली आसा. म्हणजे समजा आतां 1000 चले भुरगे आसा जाल्यार 700 चलयां भुरगीं आसा. सो ताका लागून आतां NIOन फाटीं कम्युनिदादीचें अधिवेशन जालें, तितून सुद्दां असो विचार फुडें आयलो की समान जावचें म्हणून हे कम्युनिदादीचो जो अधिकार आसा तो बायलांक आनी दादल्यांकूय. सो हाचेर विचार मंथन जावपाची गरज आसा अशें बायलांचो साद ह्या संघटनेची सबिना मार्टिन्स हाणें मागणी केल्या. सो अशे साबार विशय आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटले. येस गौरेश, सो वॉट टॉक हो जो शो आसा आमचो सडेतोड नायक हो तुमी मुजरत पळोवचो, कारण कम्युनिदादचे विशय गाजतातूच सध्या. पण बायलांचो कम्युनिदान आसलेलो हक्क त्या बद्दल स्पेशल ह्या टॉकान उलोवप जाला. आमी नेक्स्ट या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयची जी बातमी आसा न्यू वोटर्स डे आसा. सो ह्या निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सगळ्या न्यू वोटर्सांक परबी भेटयला. तशेंच जो सपन विकसीत भारत 2047 जे सपन आहा ते पुराय करतले जाल्यार हे न्यू वोटर्सांनी आपले विचार मांडचे. तितून नमो ॲप आहा तातूंतल्यान तांच्यांनी विचार मांडचे, सहकार्य कर अशेंच ताणें सांगलां. तशेंच आनी दुसरी जी बातमी म्हटल्यार म्हाड्डोळा ज्यो जायेंचो मळ आसा पळय थंयसर कोण तरी उजो घालता. फाटल्या गेल्या वर्साय अशेंच जाल्लेलें, उनी परतून तशेंच जाता. सो तेंच्यांनी तिडो उक्तायला आनी हेजेर लक्ष दिवपाची मागणी केला तेंच्या फुलकारांनी सगळ्यांनी. ह्यो दोनूय बातम्यो आपण तुमकां 7 PM बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो.
मार्दोळच्यो जायो तश्यो बऱ्योच फामाद आनी ह्यो जायांक जर मळ्यांक कोण उजो घालता जाल्यार ही मानसिकता बदलपाची गरज आसा, कारण ही खूब वायट कृत्य म्हणूं शकता आमी. आनी मार्दोळचे जायेचे मळे रावपाकूच जावो. स्पेशल रिपोर्ट तुमी मुजरत पळय. दुसरें सीएमान जें सांगलां, अपील केला युथांक की तुमचे विचार मांडात आनी त्या नमो ॲपाचेर तुमी तुमचें मत जावं एडवायस दिया. ही खूब बरी एक एक्चुली हे मोहीम. सो आमी फुडें या आतां उत्तेजा कडेन. उत्तेजा, तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयची म्हत्वाची बातमी ती म्हणल्यार कोल प्रदूशण ते तुमकां खबरच आसा. ती कोळशा वयल्यान आतां वास्को सड्या वाठारान सांजच्या वेळार हळशिकावणो वास येता, घाणयारो वास येता आनी ताका लागून ते लोक बेजाल्या, तांकां स्वासाचोय त्रास जावपाक लागला. आनी ही कागाळ तेंच्यांनी मुरगांवचो जो थळावो आमदार संकल्प आमोणकर हांचे कडेन केल्ली आनी तेणी दखल घेवन आयज बेरेस्तारा मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी MPT आनी JSW आनी अदानीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जोड बसका घेतली. आनी JSW आनी अदानी आनी MPT आसा तांकां ह्यो वास नेमको येता कसो हेजी चवकशी करपा खातीर तांकां एका विकाचो वेळ दिल्लो आसा अशें आमदार आमकां संकल्प आमोणकरान सांगलेलें आसा. आनी दुसरी बातमी जी आहा ती म्हणल्यार ते दिसूच पयरूच दिवचल ब्लॉकांतल्या खण ब्लॉकांतल्या एका मायनिंगेक EC दिल्लेली आसा. आनी ते EC खातीर लोक म्हणटात की जो मेरेन गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन खण वेवसाय सुरू करपाक विरोधूच आसतले म्हणून आमी कशें दिवचे ना म्हणून. ही जी तुमकां दोनूय पुराय बातम्यो आसा ते 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस उत्तेजा. सो जावं कम्युनिदाद, जावं कोळसो, जावं वेगळे वेगळे विशय, हे विशय सध्या तापतात आनी ह्या विशयांतल्यान जातात बातम्यो. गोमंतक TV तुमकां सदींच असल्यो खाशेल्यो बातम्यो, वेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार हाडटा. तुमी त्यो बातम्यो मुजरत पळोवच्यो आनी त्याच्या खातीर 7चे बुलेटीन तर तुमी आमचे पळोवचेच, पण आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आहात तेंचेरूय तुमी लक्ष मारचें, कारण ह्यो बातम्यो अपडेट हांगा घडटा जाल्यार थंय तुमकां दिसता अशी आमची अपडेट आसता. तुमी पळयत रावा गोमंतक TV विथ कॅमेरामॅन यश आडारकर आनी आशिश पारीत. हांव रश्मी नर्से जोसलकर सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात. हांव मुंबयच्या धोबी तलाव ह्या एरियेन आसा आनी मुंबयच्या धोबी तलाव एरियेन भितर म्हाज्या फाटल्यान ही तुमकां दिसता बिल्डींग ती जेर महाल. जेर महाल ह्या बिल्डिंगेच्या आनी गोंयचो लागींचो संबंद आसा. ही गोंया खातीर एक इतिहासीक अशी बिल्डींग आसा. तश्योच बिल्डिंगो हांगा लागीं आनी जायत्यो आसा. कारण हातूंत भितर वेगवेगळे गोंयच्या गांवचे क्लब आसात. ती तांचे वेगवेगळे रूम आसा, जाका आमी कूड म्हणटाले पयलीं. तशें कूड ह्या फूल बिल्डिंगे भितर आसा वेगवेगळ्या गांवांचे. त्या शिवाय ह्या एरिये भितर आनीक कितल्योश्योच बिल्डिंग आसा ज्या बिल्डिंगांनी हे कूड आसताले. अशी जवळ जवळ 100 वयर गोंयच्या गांवांचे कूड ह्या आनी क्लब्स ह्या एरिये भितर आसा. 100-150 वर्सां पयलीं जेन्ना गोंयकार तारवटी बोटीर वताले तेन्ना बॉम्बे येवचें पडटालें तांकां वेगवेगळ्या कामा खातीर. तेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की आमकां हांगा येवचें पडटा जाल्यार आमी हांगा एक रूम घेवया. आनी तांणी जागे हे विकते घेतले. त्या टायमाचेर खूब सवाय पडली तांकां. आनी प्रत्येक गांवाचे, प्रत्येक बार्देसांतले गांव, प्रत्येक सालसेटींतले गांव, फोंडेचे गांव, सगळे गोंयच्या एरियेंतले गांवांच्या नांवाचेर एक कूड आसा. आनी अशें आसा कांय गांव आसा जे फॉर एग्जाम्पल नावेली, हळदोणा हांचे एका परस चड कूड आसा.
सो तांचे वाड्या कडकणी हे कूड तयार जाल्ले आसा. सो अशे तरेची हिस्ट्री आनी ताजे हेरिटेज ह्या बिल्डिंगेन आसा. आयज ही बिल्डींग सामकी कंडिशन तांचे वायट आसा, ती केन्ना मोडपाक शकता आनी ती ऑलरेडी रिडेवलपमेंटा खातीर घातल्या. सो ही हिस्ट्री कंप्लिटली इरेज जातली हाजे पयलीं. कारण वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज ह्या बिल्डिंगेनी रावन गोंयच्यान हांगा येवन सामान्य लोक येवन रावताले हांगा, तांकां परवडनाशिल्लें हॉटेल रावपाक, ते हांगा येवन रावताले. आनी ह्या बिल्डिंगेन रावन व्हडले व्हडले संगीतकार, व्हडले व्हडले लेखक आनी व्हडले व्हडले कलाकार जावन गेले. मोठी मोठी नांवां आसा, जशे तरेचे लोक हांगा जाल्या. सो ह्या इम्पॉर्टंट ह्या बिल्डिंगेची इतली आसा की ही बिल्डिंगो सांबाळपाक जाय आनी हे कूड सांबाळपाक जाय. गोंयची हेरिटेज ही सांबाळून दवरपाक जाय. 100 जर सगळे क्लब जर